पासून म्हजो कार्यक्रम सुरू आसा जेणे करून आमची गोंयची स्पेशली बहुजन समाजाची भुरगीं आनी गोंयची उदरगत जावची आनी त्यांच्या आवय बापायचो भार थोडो म्हाज्या खांदार घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे जर ते कितें ल्हान तोंडी मोठा घास हांव कितें व्हडलो आयपायक मनीस न्हू. एक हांव सदांच म्हणटा म्हाज्या घरार पावता आनी लोकांक शिवूंक पावता. राजेश दाबोळकर हे आता म्हणजे फाटली 11 वर्सां जाली राजेश दाबोळकर हो उपक्रम जो आसा जो निस्वार्थ रित्या निरपेक्षरित्या सगळ्या पेडणे टू काणकोण ह्या भागांनी जवळ 1 लाख विद्यार्थ्यापर्यंत राजेश दाबोळकर हें नांव जें आसा तें तांच्या पर्यंत पावलां. आणि एक मोठो मापदंड जो आसा गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रांत हो राजेशबाब दाबोळकरांनी हें शैक्षणिक साहित्य वितरण मोफत दिवपाचें म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या वंचीत उपेक्षीत आमचे ही जी आसात म्हणजे कुटुंबां आसात विद्यार्थी वर्ग जो आसा असो ताजें प्रयोजन आसा. त्यामुळे हातूंतल्यान एक मोठें एक मापदंड हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे तांच्यांनी निर्माण केला. आज श्री परशुराम गोमंतक सेना फक्त आयोजक आमी आनी पुरस्कृत हे राजेशबाब दाबोळकर आशिल्ले. तांच्यांनी हें तांचें 3रे वर्स केळबाई वाड्याचेर तांच्यांनी गरीब आणि आर्थीक दृश्ट्या वंचीत पालकांक आणि भुरग्यांक शैक्षणिक साहित्य वितरण कार्यक्रम असो केलो. हो अत्यंत यशस्वी जालो. ताज्या फाटलें ध्येय जें आसा तें काही प्रमाणात साध्य जालां. ह्या कार्यक्रमांक गांवचे ज्येष्ठ शिक्षक जे आसात म्हणजे गर्दे सर आसात, गोसावी सर आसात, बाळकृष्ण गोसावी सर अशी ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वां हांगा उपस्थित आशिल्ले. तांच्यांनी अत्यंत बरें मार्गदर्शन जें आसा तें भुरग्यांचें पालकांचें अशा सगळ्यांचें केलें. आणि अशाच प्रकारच्या मोठ्या स्वरुपाचो कार्यक्रम फुडल्या वर्सा आयोजीत करचो आणि हो मोठ्या स्केलीचेर जावचो अशा प्रकारचो प्रयत्न परशुराम गोमंतक सेना करतली. ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान हांगा जे उपस्थित आशिल्ले गर्दे सर तांचे हांव धन्यवाद करता, गोसावी सर तांचे हांव धन्यवाद करता. हांगा केळबाय वाड्याचो युवा वर्ग जो आसा जांच्यांनी हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर मेहनत घेतली तांकांय हांव धन्यवाद करता. आणि राजेशबाब दाबोळकरांचें हें समाजाभिमुख कार्य जें आसा तें तातूंत तें द्विगुणीत जावचें. तांच्या कुटुंबाक आरोग्य, निरोगी काया, सुख, समाधान आणि समृद्धी मेळची अशा प्रकारचे एक हांव प्रार्थना आई केळबाई कडेन आणि हांगाचो ग्रामपुरुष जो आसा रामवंश हांचे कडेन करता. बऱ्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची आज संदी मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता की परशुराम गोमंतक सेना जी आसा तांच्या ह्या व्यासपीठाचेर आमचे श्री राजेश दाबोळकर हांच्यांनी हे भुरग्यां खातीर स्पेशली म्हणजे 5वी ते म्हणजे प्रायमरी टू 10वी मेरेनच्या भुरग्यांक नोटबुक्स आणि बुक्स म्हणजे कितें प्राथमीक साहित्य जाय तें दिलां. आणि हे अशें ते आतां दर वर्सा करता. जवळ 11 वर्सां जालीं. आनी सगळ्यांत हितूंतली म्हाका जर गजाल बरी खंयची दिसली आसत तर हे सगळें निरपेक्षपणान ते करतात विदावट एनी एक्सपेक्टेशन. कसलीच अपेक्षा न दवरता करप. हेतूंतसून एक बरी गजाल जाता दुसरी अशी की भुरग्यांकूय एक मेसेज वता की दुसऱ्या खातीर आपूण कितें दिवपाक जाय. आपूण जर आज घेतात आपल्या शिक्षणा खातीर मदत तर ह्याच भुरग्यांक सुद्दां कदाचित फुडें अशेंच राजेश जावंक शकतात जे फुडल्या समाजाक किंवा फुडल्या लोकांक मदत करतले. आणि अशा प्रकारचो एक सुंदर असो मेसेज ह्या आमच्या समाजात वचचो विदावट एक कसलीच अपेक्षा न करता मागीर ती राजकीय किंवा आर्थीक न दवरता अशा प्रकारे दान करपाक मेळटा, अशा प्रकारे दिवं येता. हो एक बऱ्यापैकी संदेश ह्या कार्यक्रमातून सगळ्यांक मेळ्ळा अशें म्हाका दिसता. आणि ताचोच म्हाका खरेंच आनंद जाता आनी हांव तेंचे धन्यवादूय मानता की ह्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी म्हाका उपस्थित रावपाची संदी दिली. पयल्यान पयलें हांव परशुराम गोमंतक सेनेचो आभारी आसा की तेंच्यांनी म्हाका अशा बऱ्या उपक्रमांक राखयलो. तितून जे तेंच्यांनी इतली 11 वर्सां हेल्प केला तितूनच्यान एक 10 भुरगे जर बरे शिकून जेंकां खरीच बुकांक किंवा ड्रेसा युनिफॉर्मांक आर्थीक विवंचना आसली आणि तितून हे हेल्पान आपूण वयर सरलो. जशें हांवें सांगलें की म्हाका खूब लोकांनी हेल्प करून हांव वयर सरलो. असो म्हाज्या सारको एक मनीस जर खरोच ते वयर सरत ह्या भितरलो जाल्यार तो फुडें दाबोळकर सरांचें नांव अशें व्यासपीठार व्हडल्या व्यासपीठार घेवपाचें ताणें. आणि आमकां प्रावड फील जावपाचें की बाबा एक गोमंतक सेनेन आमी हेल्प केलो ताका आनी तो भुरगो आयज वयर सरलो. अशें ह्या फुडल्या आनीक 10 वर्सांनी खूब कडेन गोंयभर दिसून येवचें इतलेंच हांव मागता. आणि ग्रामदेव रामवंश तशेंच केळबाई माते कडेन मागता की हो कार्यक्रम तांकां आनीक बऱ्या तरेन करपाची बुद्ध आनी संद दिवपाची. देव बरें.